A32 Sorvespora Mukareat, page 14. Sorvespora Mukareat, Nakanina Suya, Dotit Goro Amchitaro, Nakabaka Nuya, Sorvespora Mukareat, Nakanina Suya, Dotit Goro Amchitaro, Nakabaka Nuya, Aki Pritum Soglo Somsa, Nachahata Asa, Unsuns Morvon Korkodore, Danets Korun Alya, Aki Pritum Soglo Somsa, Nachahata Asa, Unsuns Morvon Korkodore, Danets Korun Alya. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. तुमी व्हड खोशेन हांगसर आयिल्लीं आसात आनी सायब आमचे पासत मागता तो तुमकां सगळ्यांक हांव ह्या मिसांत तुमचे पासत मागता. तुमी आमचे पासत मागात आनी ह्या मिसाची जी थोडी इंतेसां आसात ती हांव तुमचे फुड्यान दवरतां. आग्नेलो आनी बेनी आल्फोन्सो आनी फामिली तांकां देवान बरी सावथ भलायकी फावो करची म्हणून ताणें विनंती केलेली आसा. पॅट्रीक आनी जॉय कॅम्पबेल आनी फॅमिली तांकांय देवाची बरी सावथ भलायकी फावो जावच्याक ती हे मीस भेटयतात. ओतम्या पासत साबास्त्यांव आनी आर्खांचेला कोलासो आनी पुर्वजां पासत जुझे फेर्नांडीस हे मीस भेटयतात. त्याच प्रमाणे आमचे दुसरे भाव आनी भयणी हे मिसांत आपली इंतेसां दवरतात. तांकांय आमी आमच्या मिसांत दवरया आनी ह्या वेळार आतां आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन आनी भावनो, आमी सगळीं बरीं मनशां, आमी बरें उलयता, बरें कोत्ता, पूण तरी पूण आमच्या चिंतनांनी केन्नाय वायट उपजवता आनी ताका लागून आमी बरें मनशां आसतना, बरें करचें आसतना वायट कोत्ता तेन्ना आमकां दूख भोगता. आनी खूब फावटी आमी दुसऱ्यांक दुखयलीं केलां, मागीर आमच्या मदें गैरूय आसता, रोखडेंच सॉरी म्हणूंक आमकां कठीण जाता. पूण ह्या वेळार आमी नम्रतायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया आनी हें मागणें म्हणून देवाचें बोगसणें आमी जोडून घेवया. बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. सोर पुदेदार देवा, आमच्या पुनर्जिवन जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवंत सोकोत परगटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितान आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळा. तेंच मोहिमेवंत जिवीत एक दीस उक्ती आमचें जायशें कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. आतां आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. दोरनदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो, कित्याक ताचे लागीं आसलें तितलें ती बागाक दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बळान सुम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गवाय दिताले आनी ताका सगल्यांक व्हड मान आसलो. ताचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जाचे लागीं भाटां व घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोरनदूताच्या पांयांशी दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांट्टालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोरनदूतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोरनदूताच्या पांयांशी दवरले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलीं म्हणुया. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पोदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बळाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर खेलाय. अरंबाक थावन तुजे शिवासन गोठ उबें आसा. सासनाक थावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालना बदलना. संवसार सरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतली पवित्राय. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरतल्या सोमेस्तांक सासनाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय. अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता वय खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्या थावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा.
निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेसून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगतां, आमी जाणो तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सुर्गींच्या वस्तूंची खबर सांगीन तो तुमी ती कशी समजशात? स्वर्गांत थावन देंवलेल्या आनी स्वर्गांत रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी सगळीं जाणां आमी जेजू सवें जियेता. म्हणटच देवाचीं भुरगीं आमी, पूण देवा सवें आमी सगळीं जाणां आसा. तर जशे भाशेन एक कूड आपल्या सांद्याचो म्हणून तो परमस करता आनी सांदे सगळे तिका सहकार करतात, तेच भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी हे पयले वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन सुरवातेक जेजू सवें जी आसलेली ती सगळीं सो खुशेन आपणा कडेन हाडलें तितलें दुसऱ्यांक दितालीं, दुसऱ्यांक जाय पळय तें मेळटालें. आनी हे भाशेन एकामेकाक तीं म्हणून तूं सगळें बरेंपण दाखयतालीं आनी सहकार करतालीं आनी एकामेका बरोबर तें वांटून घेतालीं. आयज काल आमी पळयता अशें जायना. भाव भयणी मदें पर्यंत तें अशें घडोना. इलें तर बाट आसत तें आपणाक सगळें, दुसऱ्यांक कांयच ना. हे भाशेन कितलेंचशें जाता घडटा. हें सगळें गर्वाक लागून. आमी काय ह्या संवसारांत रावचीं ना. थोडोच वेळ देवान आमकां दिलेलो आसा. ह्या संवसारांत देवाक अळखून एकामेकाचो देवा सवें मोग करूंक आनी देवाचो मोग हे भाशेन करूंक देवान आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यान. पूण हें सगळें आमी विस्कोटाय लायिल्लें आसा. आमी तें इबाडलेलें आसा. देवान आमकां सोडूंक ना. आपल्या पुताक धाडून आमकां पोत्तून एकठांय करूंक तो वावुरता. आमकां पातकांतली पयस करूंक तो झुजता. पूण आमी ताका सहकार करूंक जाय. आमी ताचे बरोबर रावंक जाय. कितलो वगत म्हणून आमी ताचे बरोबर सादता आनी कसलो म्हणून वेळ ताचे बरोबर सादता. सकाळीं उठून आमी जेन्ना भोजन करता तेन्ना आमी जेजू सरशीं रावन जें आमचें भितर आहा तितलें जेजू सवें दवरिता रावता. आनी तें दवरलें की ना भितरल्यान आमकां सुटका मेळटा. हिंचीच चिंतना ना म्हणून भावना ना म्हणून वस्तू आमकां आपल्या ताब्यांत करिना. आमी स्वतंत्र जाता आनी हे परी भितरल्यान एक जागो निर्माण जाता जंयसर आमी सारकीं स्वतंत्र आसा. आनी हे स्वतंत्रतायेन जेजू आमचे सवें आसा ताचे बरोबर वो आमचो संबंद घडोवन येता. आनी ताची पळय चिंतना भावना चाल आसा ती आमची जावंक लागता. हे भाशेन असलो अणभव आमी आमच्या मागण्यांतल्यान घेवंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी अदीक आनी अदीक देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत खरेपणी जिवंक लागतलें. हें असलें घडच्याक आमी सदांच मागया, विनंती करया आनी देव आमकां तें फावो करतलोच. पूण विसरो नाकात, सदांच न्हिदच्या आदीं 5 मिनट तरी जेजू सवें सारच्याक आनी उठ्ठाणा 5 मिनट पयलीं जेजू सवें सारूंक जाय. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. इतलेंच तर आमी करीत बाकीचें पळयात बरे भाशेन जावंक लागतलें आनी आमी खुशालकायेन जियेतल्या, शांतीन आसतल्या. कसलेय संकश्ट येवनी आमचेर आमकां कांय परवा ना. जेजू आमचे सवें आसा म्हणटच तो आमकां गोठायेन बरतलो, सगळें पयस करतलो आनी आमी ताच्या सुखांत जियेतल्या. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमची चिंतना, आमची भावना,
आमची चाल, आमच्या आठवणी आतांच्यो आनी आदल्यो सगली जेजूचेर दवरया. जेजूचेर दवरली ताणें संवसाराची सोडवण करूंक आपलें जिवीत आमचे पासत वारयलेलें आसा आनी मोगान तो आमचें सगळें जियेता. तर आमी ताचो मोग अणभवया आनी ताच्या मोगान आमी एकामेकाचो मोग करूंक लागया. जेजू, ही कृपा तुवें आमकां आतां फावो केल्या. हे कृपेन बरोवन तुज्या आसण्यांत आमी सगळे आमच्या भावा भयणी पासत मागता. कोरोना व्हायरस हे आमकां आलयता आनी दलयता. कितें चलता तें आमकां खूब पाटी समजना. वॅक्सिनां पर्यंत आयिल्लीं आसात, ताचो कसलो परिणाम प्रत्येकाचेर जातात तें पर्यंत आमी नको. पूण आमी विस्वास धरून तुजे कडेन मागता, आमकां सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. सोरपुदिदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता ती कोणवळायन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंथळा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतेल्यांक विघ्नूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरक्षी येता. सायबा, ही वॅक्सिनां जी भायर सरिल्लीं आसा ती आमकां खूब भिरांतूय हाडटा. पूण आमी तुजे कडेन मागता, आमकां बरें पळय तें फावो कर. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C14, page 34, देणी आमची. C14, page 34. देणी आमची मिठोंग आता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोना तूं कोरमिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना म्हाका, घोवाहून वात्रार हाडटा. ताकांचो रोसो मोग पिता, आमचे सूख दूख सोड भेटयता. मानून घे म्हूण विनोद कोत्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदिदार देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपुदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसोने आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. शासनाच्या जिविताक जल्मलेलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोडणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवणपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोर दरबार निरंतुरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. हूं सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच फुडें जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट परगुटुया तुज्या कुर्सांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दरमेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळ तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पती बागयोन झुजे बागयोन दवरून दूत आनी सर्व खाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजू सोवें आमची सगळीं इंतेसां मनांत धरून ताका एकवटोनात आमी बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस खाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसो जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळे वस्तू परस तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां
म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरसुलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. D36 जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान. D36 पेज 67 पेज 67. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपा. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपा. प्रीती मोग आसता तो मातमेपण मोसता. प्रीती मोग आसता तोय दया मोसता. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपा. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपा. प्रीती मोग आसता तो कसलीच लाट खायना. दोंगेपण ना गोरवूयना आशा बिना. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपा. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपा. दोळे धांपून जेजू बरोबर भितरल्यान वो वेळ सारया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरुंबून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें पोत्तून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलोमाती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सव्या आनी सुरपुदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडप. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू पेज 143 K10 पेज 143 K10.